फादर थॉमस स्टीफन्सन बरयल्ल्या आर्ट द लिंगोवा कानारी ह्या कोंकणी व्याकरणाच्या पुस्तकाच्या 3ऱ्या आवृत्तीचें शेनवारा नावेले प्रकाशन जालें. हें पुस्तक म्हळ्यार कोंकणीच्या अभ्यासाचो बुन्यादी फातर अशी तोखणाय दोतोर माधवी सरदेसायान केली. फादर स्टीफन्सन 16व्या शेंकड्यांत हें पुस्तक बरयलें. आज कोंकणीचे खंयी आसूं कोंकणी आमी क्रिस्तांवां झगडीं बिगडी सगळीं आसात कोंकणी लोकां भितर आमच्या भितर, पूण कोंकणीन आज विद्यापीठ मेरेन कोंकणी पावल्या आनी आमचे कडेन हांगा दोगां भुरगीं आसात PhD करपी कोंकणीन, ती आयलात मुद्दाम प्रोग्रामाक. PhD मेरेन कोंकणीन शिक्षण घेवं येता. अशा वेळाचेर थॉमस स्टीफन्सनाचें पयलें कोंकणी व्याकरण उजवाडा येता हांगा, हें म्हज्या नदरेन एक म्हत्वाची घडणूक आनी आज खरें ताजो अशें उपयोग बऱ्यांतलो बरो असो उपयोग जावं येता. आतां कोंकणी रोमन स्क्रिप्टान परत फुलोवंक लागला. आतां असोय काळ येतलो ती शाळेंत वेतली, कॉलेजीन वेतली, युनिवर्सिटीक वेतली, तेन्ना ताचो अभ्यास ह्याच स्क्रिप्टान जावपाक जाय आनी तो जातलो. तेन्ना सायंटिफीक रितीन अभ्यास जातलो तेन्ना हें पुस्तक लियोनार्ड बाब तेन्ना घडये हांव वाचचो ना आनी घडये तुमी आसचे ना, घडये सांगूंक जायना, ताचो उपयोग जातलो. कित्याक हें उरतलें हें पुस्तक, कित्याक हें पुस्तक सोंपेपणी मेळना. केंद्रांत सुद्दां झेरॉक्स आसा, पूण तुमी आमचेर उपकार केले. म्हणटच आज आमी एक गजाल समजून घ्या, लिपी खंयची आसूं भाशेची, लिपीक लागून भाशेक दर्जो येना. म्हण रोमी लिपीन बरयल्ली कोंकणी सकयली आनी नागरीन बरयल्ली अशें कांयच ना. थॉमस स्टीफन्सन रोमींतच बरयलें आनी ताका दर्जो आसा. तर आतांय जर रोमीन बरयलें ताकाय दर्जो मेळटलो. शेनवारा एकाच दिसा गोंयांत 5 पुस्तकांचें प्रकाशन जालें. पणजे पाट्यार वस्तू संग्रहालयांत कवी संजय वेरेकराच्या अस्वस्थ सूर्य आनी संजूची धूव स्नेहा वेरेकराच्या यादींतलो प्रवास ह्या पुस्तकांचें एकाच वेळार प्रकाशन जालें. चेंबर ऑफ कॉमर्स सभाघरांत लता सत्यवान नायकाच्या वनशौधीच्या विश्वात हें पुस्तक प्रकाशीत जालें. पिळगांव जाल्ल्या दुसऱ्या एका दबाज्यांत धर्तरेवेलो देव साईबाबा आनी एक्चुअल फॅक्च्युअल ह्या पुस्तकांचें प्रकाशन जालें. आज 2 पिळग्यांतल्या लेखकांची पुस्तकां एकाच सुवाळ्यांत उजवाडाक येतात हो भाग्याचो खीण म्हूण. मुकेश बाबान मातसो दुबाव दाखयलो हें अशें पयलेच खेपे घडटा काय म्हणून. सादारण ती तसोच अर्थ उदयबाब म्हामरो हांणी काडलो. म्हज्यान इल्लेशें अधिकार बाणीन सांगूं येता. फाटलीं 50 वर्सां कोंकणी चळवळींत खूब लागींच्यान वांटो घेतिल्ल्यान गोंय, मुंबय, मंगळूर आनी कोचीन हांगा जो प्रकाशन कार्यक्रम चलत आयला इतलीं वर्सां, ताजे कडेन संबंद दवरिल्ल्यान म्हज्यान खात्रीन सांगूं येता की हें अशें कोंकणीच्या मळार पयलेच खेपे घडटा. वनौषधींच्या विश्वात या पुस्तकाचं प्रकाशन आज इथे झालं. मला वाटतं गोमंतकीय साहित्य क्षेत्रात एक मोलाचा नजराणा प्रकाशक भिकू भोमी नाईक यांनी सादर केला आहे. आणि ते घरचे जरी प्रकाशक असले तरी घरचं प्रकाशन करताना उगाच हौसेपोटी किंवा आपलं घरचं आहे म्हणून वाजत गाजत असं हे करण्याऐवजी खरोखर एका चांगल्या पुस्तकाला त्यांनी रसिकांच्या हातात दिलं, याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचं अभिनंदन करतो. दृष्टांत जो जाता ताज्या उपरांत साईबाबा निमणेकडे 80 वर्साच्या पिरायेचेर समाविष्ट जाता. अशा ह्या सगळ्या 2 टॉका मदले विविध प्रसंग ताणें मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हे प्रसंग मांडटा आसतना कमीत कमी संवाद, कमीत कमी डायलॉग आनी चडांत चड दृश्य घालपाचो प्रयत्न करून तांणी साईबाबाची अवतार जी लिला जी आसा, साईबाबाचें जे कार्य आसा, साईबाबाचो जो आध्यात्मीक विचार आसा तो त्या प्रसंगाच्या माध्यमांतल्यान मांडपाचो प्रयत्न संजयान केल्लो आसा. सावड्ड्या अलंकार T20 क्रिकेट सर्तीच्या सेमीफायनलींत पॉलिटिक्सान चौगुलेक मारले, जाल्यार दुसऱ्या सेमीफायनलींत स्कॉर्पियनान वॉरियर्स क्रिकेट क्लबाक 98 रनांनी मारले. पॉलिटिक्साचो बॉलर सय्यद खलीद मॅन ऑफ द मॅच थारलो. ताणें 10 रन दिवन 4 विकेटी काडल्यो. दुसऱ्या फायनलींत स्कॉर्पियनाच्या देविदास खोलकारान 80 रन काडिल्ल्यान तोय मॅन ऑफ द मॅच थारलो.
शाबाश बोलतो आज बॉलिंग बोलो शाबाश गुरु तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ही वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.